ऑलमोस्ट 20 टू व्हीलर ह्या फेरीबोटीन ह्या रोरो फेरीबोटीन आसल्यो. सो एक हे सांगता की खूब गर्दी वांगडाच वचूंक जाल्यार हो एक बऱ्या तरी पडटा. सद्याक 2 रोरो फेरी बांदताय जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या. एक आसा ती ओल्ड गोवा ते दिवार फेरीबोट थंयसर आनी एक रोरो फेरी बांदलेली आसा. कित्याक म्हणसर थंयसर क्रावड आसता म्हणून. आनी हो एक फेरी ज्या चोडणाकारांचो किंवा मयेमचे बिचोलीचे किंवा ह्या वाठाराचे हे फेरीबोट यूज करताले येवपा वयपा खातीर आपल्या कामा खातीर स्कुला खातीर. तर तेंच्या खातीर एक बरी गजाल म्हणजे एक रोरो फेरी आयल्या उपरांत तेंचो एक ट्रान्सपोर्टाचो जो विशय आलो खंयचे सॉल्व जाल्ले आसा. खुबशे वर्सां पासून चोडणकारांचे मागणी आसली की तेंचें ट्रान्सपोर्ट हे सुदारपाक जाय. तशेंच तेचो पब्लिकाचो हे मागणी आसली की सकाळ फुडें तांकां लेट जाता हांगा फेरीबोटी जाय की ते सारके टायमार कामार पावना. हो खंय ना खंय अशें दिसता की हो एक प्रॉब्लम सुटावो जाता तेंचो असो दिसून येता. सो सद्याक हो जो रोरो फेरी आसा तो रोरो फेरी मांडोय न्हय ना. आतां थोड्या वेळा उपरांत ते पिकअप करतले रिबांदारच्यान जे पॅसेंजर्स आसतले ट्रॅवल करपी तांकां ते रिबांदारच्यान पिकअप करतले आनी ते वतले चोडणा हांगसर. सो लोकांक हेजो फर्स्ट अनुभव घेवपाक मेळटा रोरो फेरीचो. अशें तेंच्यांनी काल एक ट्रीप मारली आसा. आमी फर्स्ट टायम अनुभव घेवपाक आयला लोकां मुखार हाडपाक आयला आनी आयज जे अनुभव घेतले तेंच्यांशी आमी इंटरॅक्ट जातले पब्लीक अशी की तेंचो फिलींग कशी आहा हाव दीस वील सॉल्व तेंचे प्रॉब्लम कशे सॉल्व जातले थोडे मेरेन तांकां सुशेग कशे मेळटले हे सगळे आमी इंटरॅक्ट करपाचे प्रयत्न करतले थोड्या वेळान. सो आमी सद्या आसा रोरो फेरीचेर. परतून एकदां तुमचे मुखार आमी विज्युअल दाखयतात. हो एक एंट्री पॉयंट. हांगसर ऑपरेटर्स क्रू मेंबर्स आसतले. हे तेंचो ऑपरेटर वयल्यान जो ऑपरेट करतलो कंट्रोल करतालो ते परतून एकदां तुमकां ज्या पॅसेंजर्स थंयसर बसतले AC पॅसेंजराक बसपा खातीर तेंच्यांनी AC कॅबिन्स केल्ल्या सीट्स केल्ले आहा ते तुमच्या मुखार आतां सद्याक आमी ह्या कॅबिनान येयल्ले आसा. तुमी पळोवंक शकता हो एक कॅबिन आहा. सीट्स बसपा खातीर केल्ले आहा. सेंट्रल AC आहा. सगळे 2 AC भितर लायिल्ले आसा. आनी हे वॉशरूम अजून रेडी जावंक ना पण बांदपाचें काम चालू आसा. फिनीश जातले. हे तुमी पळोवंक शकतात. बसपाची कॅपेसिटी ते सीट केल्या. एका सायडीक सिंगल आहा एका सायडीक डबल. हांगा हे वयले ते लायटींग तेंचें अजून काम चालू आसा. इलेक्ट्रिकल काम क्लिनींग काम. सो स्पेशली हे फेरी जे यूज करतात तेंच्यांनी कमेंट करून सांगचे की तुमचे कितले मेरेन हो जो प्रॉब्लम जे इश्यू आसले ट्रान्सपोर्टाचे फेरी ते लायनीक रावचे पडटा जाल्यार स्कुलाक वयपाक तो कामाक वयपाक लेट जाताले कितके मेरेन तुमचे प्रॉब्लम रोरो फेरी येयल्यार सॉल्व जाता ते तुमी सांगपाक जाय.